कवळ्या भाजी रोवपा खातीर शेतान मारिल्लो खड्डो थळावे लोक आनी पर्यटन तशेंच पाळीव जनावरां खातीर धोकोदायक थारपाक लागला। बिरेस्तारा सांजे या खड्ड्यांत पडिल्ल्या गोरवाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयले। यान आदी 3 ते 4 गोरवांक जीवनदान दिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। सांजे वेळार खेळटाना भुरगे हातून पडले जाल्यार कितें करप, तेन्ना कोणाक जबाबदार धरतले असो प्रश्न ते विचारतात। देखून जाता तितल्या बेगीन हो खड्डो पुरोवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। खड्डे मारलेले आसा। कित्याक लागून मारले? ते शेत रोवपा लागून हे केल्ले आसा, खड्डे मारलेले। ह्या शेत खड्डो मारलेले आसा, पण ह्या शेताक एक शेत रोवू नासलेले। आतां पर्यंत हांवें जवळ जवळ 8 गायो काडल्या। तशें फायर ब्रिगेडी आमी आपोवन हाडून फायर ब्रिगेडीनी 4 सुमार गायो काडलेले आसा। हेका जवळ जवळ 6 म्हयने मायज जाले। आनी मेन म्हणल्यार ही शांतादुर्गा देवस्थान, थंय टुरिस्ट स्पॉट। हांगा भुरगीं येता, गाडयो दवरता, भुरगीं ल्हान ल्हान खंय चलता। हे खोणकुलां पडली जाल्यार हे खोणकुलां कांयच कळपाचें ना। ह्या शेताक जवळ जवळ 3 खड्डे आसा, त्या शेता आसा दुसरे शेत। कितले टोटल कितले? टोटल एक 500 खड्डे सुमार आसा। म्हाजी मागणी एकूच आसा, ही पुरोवची म्हणून। नाजाल्यार हेका फेन्सींग कितें तरी करचें। आतां तरी कांयच ना। मागीर आतां टुरिस्ट खूब येता, दिसभरा कांयच कळना। आनी हांगा माती घातलेली आशिल्ली, तिवूय काडली। म्हाजी मागणी एकूच आसा, ती बेगीचे बेगीन पुरोवची म्हणून।